नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। मंत्र्यांचे परफॉर्मन्स बरे, मंत्रिमंडळ फेरबदल ही राजकीय गरज, रिजनल प्लान करपाचो विचार, स्टियरिंग कमिटीक निर्णायक अधिकार, मुख्यमंत्री हेड ऑन। सव्वी ते 10वी 12वीचे शिक्षण वर्ग 7 एप्रिलासावन, 1 ते 5वी आणि 11वी जूनासावनच अधिसुचोवणी जारी, 1 एप्रिलासावन SCERT स्वायत्त। पणजे DGPचे ऑफिस बॉम्बान उडोवपाचो धमकेचो ईमेल, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉडाचो हेडक्वॉर्टर्सांत 3 वरां सर्च, कांयच ना, सायबर पोलीस सोदतात मेलाचो सोर्स। अनधिकृत बांदकामां रेग्युलर करूंक सरकाराचे यत्न, मात हायकोर्टाचे ऑर्डे प्रमाण बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय जातलीच, मुख्यमंत्री हेड ऑन। दिल्ली सावन बीफ गोंयांत, गोवा एक्सप्रेसांतल्यान गोंयांत पाविल्ले 179 किल बीफ वास्को रेल्वे पोलिसांनी धरले, आकेच्या जब्बर सिद्नूराक धरलो। प्रधानमंत्र्याच्या उलोवपा उपरांत संसदेत विरोधी पक्ष फुडारी राहुलाक खंय उलोवंक दिलोच ना, अध्यक्षान कामकाज केले तहकूब, खासदार विर्यात म्हणटा सरकार पक्ष प्रस्नाक भिता। हरमला चर्ची लागसार बिबट्यान सुण्याक उखल्लो, गेटीवेल्यान घुसून घरांतल्या सुण्याचेर झडप, लोक भिला, राना खात्याक उलो। सगळे मंत्र्यांचे परफॉर्मन्स खंय बरें आसा, मंत्रिमंडळ फेरबदल केल्यार फक्त राजकीय गरज म्हणून करतात, मुख्यमंत्री हेड ऑन। ह्या फुडें सगळे मेगा प्रोजेक्ट खंय स्टियरिंग कमिटीच्या मान्यते प्रमाणच थारतले, सगळ्या मंत्र्यांक विश्वासांत घेवन नव्या रिजनल प्लाना विशीं खंय निर्णय जातलो, मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां, रिजनल प्लान खंय जावंकूच जाय, मुख्यमंत्री हेड ऑन। दोतोर आतां तरी रिशफल जावपाक जाय अशें सगळ्यांचें मत आहा आनी म्हाका दिसता तें तुमचेंय मत आसा। कितें जालां, खंय अडलां? आफ्टर ऑल सरकार जे म्हणजे चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ माय हायर ऑथॉरिटीज डिस्कस केल्या उपरांत केन्ना तरी तें जातलें। ऑफकोर्स माय मिनिस्टर्स आर वर्किंग। तुमकां दिसना तुमी तर आतां इव्हॅल्युएशन सुद्दां केलां आसतलें इंटरनली? एक गजाल आसलेली कॅबिनेट खूब बरें काम करता, तेतून खंयसरूच हांव म्हणजे मात सुद्दां म्हाजें दुमत ना। जर आमकां एखाद्या दुसऱ्याक अकोमोडेट करचो पडटा आसत जाल्यार डॅट इज एन पार्टी म्हणजे अलॉंग वीथ माय पार्टी हायकमांड तांच्या बरोबर डिस्कशन करूनच डिसिजन घेता। डॅट इज अ स्ट्रॅटजी, इट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी। कोण काम करिना म्हणून ताका काडिना, हांव परत एकदां सांगता। हां, बट काही पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी फुडले इलेक्शन जिखपाच्या दृश्टीन वेगवेगळी समीकरणां जी आसता तितूर काही चेंजीस जे आसा हे जर करचे पडले आसत जाल्यार त्या पॉलिटिकल डिसिजन म्हणून ती घेतलेले निर्णय आसता। विशय येता तो म्हळ्यार प्लॅनिंग सारकें जावप गरजेचें, एडहॉक प्लॅनिंग जावपाक शकना। आतां हायकोर्टाची ही ऑर्डर आयली, हायकोर्टाची 17/2 ऑर्डर आयली। एक गजाल जो प्लॅनिंग प्रोसेसाच्या बाबतींत येता की फुडल्या गोंयच्या एक 25-30 वर्सांचो तरी मिनिमम विचार जावन प्लॅनिंग प्रोसेस उरपाय। टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आसलेल्यो PDA आसतल्यो किंवा ऑथॉरिटीज आसतल्यो, हांचे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स तांच्यांनी स्ट्रिक्टली आनी टायटन करून तांच्यांनी काम करपाची गरज आसा। स्टेरींग कमिटी कडेन पावर्स ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो पूर्ण पावर्स दिवप दिल्या ऑलरेडी हांवें बजटांत दिवप म्हणल्या पेक्षा दिल्या। ती स्टेरींग कमिटी चेअर बाय द चीफ मिनिस्टर। त्या खातीर एखादो मेगा प्रोजेक्ट जर एप्रुवल दिता आसत जाल्यार त्या मेगा प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप काय ना ह्या हातूंतल्यान ठरप। थंयसरलें तें इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपेबल आसा काय ना आनी थंयसर जर नासत जाल्यार त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप ना, म्हजें सरळ म्हणणें आसा। रिजनल प्लॅनाच्या बाबतींत CM दिसता की सद्याक एक प्लॅनिंग प्रोसेसाच्या दृश्टींतल्यान कितें जावप गरजेचें आहा? ऑफकोर्स म्हणजे प्लॅनिंग प्रोसेसाच्या नुसार गरज आसा। I'll discuss with my whole cabinet as such and we'll take the decision. But you are personally in favor
of 100%. going for a proper regional plan? 100% we want to, but it is a collective decisions of my cabinet, so definitely I'll take that. 6वी ते 10वी आणि 12वीचे शिक्षण वर्ष 7 एप्रिलासावन सुरू. 1ली ते 5वी आणि 11वीचे जूनासावनूच. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन क्लियर केला. ड्राफ्ट अधिसुचोवणी काढली. 4,000 खंय हरकती आयिल्ल्यो, सायनी वेगवेगळ्यो, कंटेंट एका सारकोच. 1 एप्रिलासावन SCERT स्वायत्त बॉडी म्हणून संचालक मेघनाथ शेटगांवकार सांगता. 6वी ते 10वी आणि 12वीचे अनुचे शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिल सावन सुरू जातले. शिक्षण खात्यान वेळापत्रक जारी केला. आम्ही एक स्टियरिंग कमिटी केल्ली NEP इम्प्लिमेंट करपाक, आणि त्या स्टियरिंग कमिटीन एक डिसिजन घेतिल्लें की पयलीं जे आमचे एकाडेमीक इयर जुनान सुरू जाताले ते एप्रिलाच्यान सुरू करचें म्हणून. 4,047 ऑब्जेक्शन्स आयिल्ली. वेगळी ऑब्जेक्शनां आसा म्हणून. मोस्टली सेम ऑब्जेक्शन्स आसा, सेम कॉपीज, फक्त सायनी आनी नांवां वेगळ्या इंडिविज्युअलांची आसा. 7 एप्रिलाच्यान करता, आनी 7 एप्रिलाच्यान टील द एंड ऑफ एप्रील 11:30 मेरेनूच स्कूल आसतलें. ताका आमी कॉरिजंडम काडला. सो मेकिंग इन्स्टेड ऑफ 1 एप्रील 7 एप्रील बाकीचे सगळे कंडिशन सेम आसतली. सो 1 मे ते 4 जून ह्या 2025चे आतां वेकेशन आसतलें, समर वेकेशन. 1ली ते 5वी आनी 11वेच्यो क्लासी जुनानूच सुरू जातल्यो. 1 एप्रिल सावन SCERT ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून संचालक मेघना शेटगांवकर सांगता. All this while SCERT was part म्हणजे एक सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन. आता वी हॅव रजिस्टर्ड एज ऑटोनॉमस बॉडी अंडर सोसायटीज एक्ट, आणि आता आमचे फंक्शनिंग अशें बदलतलें की देर वूड बी अ गव्हर्निंग कावन्सील हू वील टेक डिसिजन्स हियर इटसेल्फ, आनी जितली पॉलिसी डिसिजन्स आसा ती गव्हर्मेंटाक वतली. जे पावर्स गव्हर्मेंट आमकां डेलिगेट करता ताची डिसिजनां SCERTनूच जातली, and this will fast track many of the components which SCERT has to deal with. SCERTचो basic mandate आसा is about content creation, textbooks, trainings and quality education. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांत DGPचें ऑफिस IED बॉम्बान उडोवपाचे धमके उपरांत खवदळ. DGPकूच मेल आयलो. बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉडान पुराय हेडक्वॉर्टर्सांत 3 वरां सर्च मारलो. कांयच मेळिल्लें ना. पणजे पुलीस आनी सायबर क्रायम पुलीस आतां ईमेलाचो सोर्स सोदतात. पणजे हेडक्वॉर्टर्सात DGPच्या ऑफिस IED बॉम्बान उडोवपाची धमकी आयल्या उपरांत खवदळ. DGPच्या ऑफिशियल ईमेल IDचेर मेल आयलो. बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉडान 3 वरां सर्च ऑपरेशन केलें, मात कांयच मेळिल्लें ना. पुलीस ईमेलीचो सोर्स सोदतात. On the official email ID of Goa Police on Saturday, an email was received in which it was claimed that DGP office in the Panjim Police Headquarters building will be blown using IED. Acting upon that information, teams of ATS and BDS reached at the police headquarters. After more than 3 hours of intensive search, there is nothing found and teams have cleared the premise as safe. But North Goa Police, with the help of Cybercrime Police, is trying to track the source of that email. With Swapnil Tari, Mukesh Kumar for Prudent. अनधिकृत बांदकामां कायदेशीर करूंक सरकार तयार. मात हायकोर्टाचे ऑर्दी प्रमाण बेकायदेशीर बांदकामाचेर एक्शन जातलीच. मुख्यमंत्री हेड ऑन उलयला. ह्या फुडें बेकायदेशीर बांदकामां उबी जाल्यार खंय संबंदीत अधिकारी जबाबदार. फाटलीं 50-60 वर्सां गोंयांत रावपी घराब्यांक खंय घराचो कायदेशीर हक्क मेळूंकूच जाय. मुख्यमंत्री उलयला. सिर्फ इल्लिगल हावसिसांचो मोठो इशू आयलो, आनीक तुमी हाय पावर्ड कमिटीची मिटींगय घेतली. लोकांच्या मनाक एक भंय निर्माण जाला. आतां 2 हांगा मुद्दे आहात. एक मुद्दो आसा हायकोर्टाची ऑर्डर विच इज मेकिंग इट व्हेरी क्लियर की वॉट इज इल्लिगल आणि वेर इल्लिगल. आणि दुसरे वटेच्यान सरकाराचेर जो ऑब्वियसली तुमच्या आमदारा कडच्यान लोकां कडच्यान येतलो तो दबाव, कशी वाट काडटले हातूंतल्यान? हायकोर्टाच्या ऑर्डरीच्या उपरांत आमी हाय पॉवर कमिटीची मिटींगूय घेतली. भितर आमचे AG आनी कन्सर्न मिनिस्टर्स आशिल्ले, ब्युरोक्रेसींतले सगळे आशिल्ले. म्हणजे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर्स, PWD हांची डिपार्टमेंट, जे ह्या डिपार्टमेंटांची जबाबदारी जी इल्लिगेलिटीज येता ती स्टॉप करप. म्हणून हेन्स फोर्थ कोणूच खंयसरूच म्हणजे इल्लिगल कांयच करचो ना हाची जबाबदारी तेंच्यांनी घेवपाक जाय.
इररेग्युलर आनी इल्लिगल. हय, हो खूब मोठो फरक आहा. लीगल इट इज इल्लिगल. इररेग्युलर हेका आमी डायरेक्टली इल्लिगल म्हणू शकना. बरोबर. इररेग्युलर आसलेल्याक रेग्युलर करपाचे ऑप्शन्स दिवपाक जाय. आमी फाटले फावटी काडलेलो रोका एक्ट. जस्ट फॉर पिपल्स अंडरस्टँडींग, इररेग्युलर समजा हांवें म्हज्या जमनीचेर घर बांदलें जाल्यार तें इरेग्युलर. जमीन म्हजी, हांवें घर बांदलां, तुमी रेग्युलरायज करतात. पूण फाल्यां जर हांवें येवन सरकाराच्या जमनीचेर घर बांदलें जाल्यार तें इल्लिगल जालें. जाल्यार ते इल्लिगल. सो दॅट इज द डिस्टिंक्शन फॉर जनरल पब्लिक्स अंडरस्टँडींग. सारकें. जाल्यार ते इल्लिगल जालें. तुवें तुज्या जमनीचेर फाल्यां सकाळी ऑर्चर्ड जमनीचेर सुद्दां बांदलां आसत, बट ती तुजी ओन जमीन. तुवें पयलीं केन्ना तरी बांदलां, बाकीचे वचूंक ना म्हणून. दॅट इज एन इररेग्युलर. जाल्यार ते इररेग्युलर घर रेग्युलर करपा खातीर खरें म्हणजे आमी रोका एक्ट हाडलेलो, रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. इररेग्युलर आसा ती रेग्युलरायज करून दिवपा खातीर प्रयत्न. इल्लिगल ते इल्लिगल. इल्लिगल ते इल्लिगल. वास्को रेल्वे पुलिसांनी 119 किल बीफ धरलें. गोवा एक्सप्रेसांतल्यान बीफ दिल्ली सावन गोंयांत हाडिल्लें. रेल्वे पुलिसांनी मडगांवां आकेच्या जब्बर सिद्नूर म्हणटा ताका धरला. गोंयच्या चेक नाक्यांचेर एक्टिविस्ट गाडयो धरूंक लागिल्ल्यान आतां बिफाचें रेल्वेन स्मगलींग. संसदेंत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीक उलोवंक दिनात म्हणून खासदार विर्यातान मिडिया मुखार इशू केलो. विरोधक उलोवंक गेल्यार खंय मायक्रोफोन ऑफ करतात. प्रधानमंत्र्याच्या उलोवपा उपरांत राहुलाक उलोवंक दिलोच ना. अध्यक्षान खंय कामकाज तहकूब केलें. बिझनेस खंयचो, खंयचें बील केन्ना येतलें, सगळेंच खंय सस्पेन्स. विर्यात सांगता. लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक कन्व्हेन्शन आसा, रिपीटेडली ताका उलोवपाक दिना स्पीकर. पण लीडर ऑफ ऑपोजिशन दॅट मीन्स सगळ्या ऑपोजिशनाचो तो लीडर. भासाभास जावपाक जाय. स्पीकर ताका न्युमरस ओकेजन ताका उलोवंक दिवना. कित्याक कांय एक्सप्लेनेशन दिवप ना. तिसरें म्हळ्यार मायक्रोफोन. जेन्ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन जावं दुसरे लिडर्स ऑफ अदर पार्टीज ऑपोजिशनाचे ऑर मेंबर ऑफ पार्लमेंट उलोवपाक लागले, जेन्ना ते सारके असले पॉयंट काडटा जे सरकाराक माल पडटा, सोंसपाक जायना, तांचे मायक स्विच ऑफ जाता. असले ओकेजनाचेर स्पिकरान एक फावट म्हणे आपणाक कंट्रोलूच ना मायकाचेर, तर कोण बंद करता? सो असलेंय चलता. जेन्ना क्वेश्चन्स आर रेज्ड, legitimate questions, that is the time the microphones, be it leader of opposition or other leaders, the microphones are switched off. चौथें एक बिझनेस एडवायझरी कमिटी आसा. आमकां रातचे ते एवरी नायट आमकां बिझनेस एडवायझरी कमिटीचे तो कितें बिझनेस आसा नेक्स्ट डे ते येता. तातूंत रुलींग आनी ऑपोजिशनाकूय ताणें कन्सल्ट करपाक जाय. फाल्यां अशें जावपाचें आसा, ते ऑपोजिशनाक कन्सल्टूच करना. फाल्यां कितें येवपाचें आसा, कशें आयलें कितें कांयच ना. जेन्ना ऑपोजिशनाचे लिडर उबे रावतात आनी असले प्रश्न मांडटात, सडनली कॅमेरा दुसऱ्या सायडीक वता. कोण कंट्रोल करता कॅमेरा? मायक बंद जाता. कोण कंट्रोल करता मायक्रोफोन? एक सांगपाचें म्हळ्यार एज एन इंजिनियर आय कॅन टेल यू, it is one of the best sound system what you have in parliament. There is no doubt about it. What is the use जेन्ना तुमचे मायक्रोफोन स्विच ऑफ करता? घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. वास्को लायटीच्या खात्याचे प्रॉपर्टी ट्रेस्पासाक उपाय करूंक गेल्ले कडेन सरकारी अधिकाऱ्याक आडखळ हाडली म्हूण आरोपाचेर सुधीर, यश फट्टे, योगेश आनी हेरांचेर 24 वरां भितर FIR करूंक वास्को JMFCचो वास्को पुलिसांक निर्देश. पुलीस FIR करिना म्हणून EE काशिनाथ शेटे कोर्टांत गेल्लो. आतां पुलिसांक FIR करप चुकना.
वास्को लायटीच्या खात्याचे प्रॉपर्टी ट्रेसपासाक उपाय करूंक गेल्ले कडेन सरकारी अधिकाऱ्याक आडमेळी हाडली म्हूण आरोपाचेर सुधीर, यश फट्टे, योगेश आनी हेरांचेर 24 वरां भितर FIR करूंक वास्को JMFCचे वास्को पुलिसांक निर्देश. एक कंप्लेंट घातलेली आनी मार्क्स भोगता इन्सिडंटाचेर ट्रेसपास करता आनी हें करता म्हणून ती आज कोर्टान ऑर्डर पास केल्या की विदीन 24 hours म्हजी कंप्लेंट रजिस्टर करची मार्मागांव पुलीस स्टेशन आनी साऊथ SP तांकां डायरेक्शन दिल्लेलें आसा. आज ऑर्डर पास केलें. ओके कितले जाणांचे फायल करपाचे कितें हांव मेन्शन तेजेर हांवें कंप्लेनीन घातले तितले ते कोण सुधीर कोण तो हे यश फट्टे, योगेश आनी दुर्भाटकर एंड अदर्स सगळे बाकीचे कोण कोण आशिल्ले तितले हांवें व्हिडिओन दिल्या तितले. ओके सो टायम फ्रेम बी कितें आसतलो आमच्या हिसाब 24 hours दिला न्ही तातूंत हांवें 24 hours मागलेले हांव आतां ताणें ऑर्डर पास केला आतां ते बाकीचे पळोवचे पडटले. हांवें ऑर्डर म्हजो अलाव जाला एप्लिकेशन अलाव जाला अंडर 173(5) BNS. मजगती ह्या विशीं आमदार संकल्पाक विचारल्यार तो उलोवपाक सोदिना. तुमचेर आतां कितें इन्सिडंट वास्को इन्सिडंटाचेर काश्मीर स्टेटीन फायल केल्ली कोर्टान आयज सांगला की तेंचेर FIR करपाची म्हणून सांगला. तुमी कितें सांगपाक सोदता? तुमी ताका चॅलेंज केलें एका टायमार न्ही येतात तुमी. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. वाळपय रेडे खातीर 2 टू व्हिलरीचो समोरासमोर अपघात. साखळेचो शॉन लोबो म्हणटा तो 20 वर्सांचो एकलो सोंपलो. 3 जाण क्रिटिकल आसात. तांकां CHCंतल्यान GMCंत शिफ्ट केल्यात. नमस्कार. रेडेघाटी रोडाक वाळपय सत्तरी हांगासर कांय वेळ पयलीं एक भयानक एक्सिडंट जालो आनी ह्या एक्सिडंटान 4 जाणांक जबरदस्त मार लागलेलो आसा. इन्फॉर्मेशन मेळटा ती हे प्रमाणे एक एक्टिवा स्कूटर असली आणि त्याच्या ऑपोजिट एक ओला स्कूटर असली. दोन्ही स्कूटरी फेस टू फेस जेन्ना येवन डॅश जाले तेन्ना एका गाडयेचेर 2 जाण चली असले आणि एका गाडयेचेर 2 जाण चले असले. सो चौगांकूय जेन्ना ती सामकी क्रिटिकली इंजर्ड जाली तेन्ना तांकां एक्सिडेंटाची खबर कळ्ळ्या उपरांत 108 घालून तांकां पयलीं CHC वाळपय हांगासर रेफर केली आणि तेतूंतलो सोर्सीसा प्रमाणे आमकां अशें आयकपाक येता की एक भुरगो जो आसा तो तेजी ऑन द स्पॉट डेथ जाल्ली अशें आमकां आयकपाक येता आणि उरलेली बाकीची सगळीं जाणां 3 जाणां आसा तांकां GMCन सद्या रेफर केला तरी पण तेंची जी कंडिशन आसा ती सामकी क्रिटिकल आसा अशें आमकां आयकपाक मेळटा. सो वाळपय पुलीस जे आसा तेंच्यांनी पंचनामा करून फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ती चालू आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. हरमला बिबटो भोंवता. राती चर्ची लागसारच्या एका घरांतल्यान सुण्याक उखल्लो. गेटी वेल्यान ताणें घरांतल्या सुण्याचेर झडप घाली म्हूण घरचीं सांगतात. गेटी वेल्यान उडी मारतना बिबटो CCTVत दिसता. बिबटो घरांत घुसता म्हणून लोक भिला. फॉरेस्टाक उलो. राती देरेमेत 2:30-3 सुमार एक वाघ, आता तेजो टायप नको सांगपाक, पूण वाघान एक गेटीसून उडकी मारली वयर. पयलो गेटीर उबो रावन पयलो आमचो सुणो थंय न्हिदलेलो. गेटीर वयल्यान उडकी मारून त्या सुण्याक धरून सुण्याक घेवन गेलो आनी सुण्याची हेंच ना. मागीर आमी सोमतेच आवाज आयकलो सुण्याचो आनी भायर येवन तर पळयता सुणोच ना. सुणो ना म्हणून मागीर आमी फुटेज पयली. फुटेजी आमकां सारको कळ्ळें तो वाघानच घेवन गेलो म्हणून. हेच्या पयलीं बी केन्ना दिसलेलो तुमकां? केन्नाच आमकां हांगासर वाघाचें केन्ना आमी आयकोंकूच ना जालें. आमी नकोत हे एरियेक केन्नाच पावोंक ना जालो. हांव फर्स्ट टायम पळयता. नाजाल्यार हांव ताका मातसो भितरल्यान गेटी भितरल्यान दवरतलो आलो. ओके सर. कितें तुमी डिमांड बी कितें आसा? डिमांड आमचो हें आतां आमकां भिरांत लागली. रातचो इतलो घरान येवन व्हरप म्हणजे आतां फॉरेस्टान कितें तरी हाचेर उपाय करचो. 5 लावन ताका धरून कितें तरीची वेवस्था करची. ओके. नाजाल्यार हांगासर दुसऱ्यांकूय आमकां हल्लो करूंक शकता. कित्याक आमी रातचे केन्ना भायर भितर सरता, आमची भुरगीं भायर भितर सरतात. बड्डे आंबे चोरूंक म्हूण झाडार चडिल्लो लेबर वेल्यान पडून सोंपलो. पळोवपी लोक सांगता ते प्रमाण घरांत जाणटी आसाशी पळोवन आंबो चोरूंक खंय गेल्लो. अदमास चुकिल्ल्यान पडून सोंपलो. सकाळीं झाडां पोंदा आंबे पडिल्ले दिसले उपरांत दुबाव आयलो. आडे कडेक पळयलें तेन्ना खंय बॉडी दिसली. बड्डे आंब्या वेल्यान पडून एकलो लेबर सोंपलो. घरांत जाणटी आसा ते पळोवन आंबे चोरपाक झाडार चडिल्लो. अदमास चुकिल्ल्यान पडून सोंपलो म्हूण थळावे सांगतात. आयज मॉर्निंग म्हाका दिसता 10-15 म्हाका कॉल येयलो बाबा अशें एक इन्सिडंट. हांगा जे वर्कर आहा तेणी कॉल करून सांगलो ही हांगा जी रावता पळय ती सगळीं जाण जाणटेलीच रावता. ती अबावट ते आमकां 70 वयर आसात आनी तांकां कोण ना. सो ती सकाळी फुडें तांणी गेटी कडेन येयली पळोवपाक. ताणें पळयलेली हांगा तोरो पडलेली आहा. सो ती पुंजोवपा लागली तोरां. तोरो पुंजयता तिका सायडीन कोण पडलेलो दिसलो.
सो तेणी मागीर त्या लेबरांक सांगलें अशें अशें जालां म्हणून थंयच्यान म्हाका तेणी कॉल केलो. तेन्ना हांवें पयले आमच्या फातोर्डा पुलिसेक कॉल केलें आनी मागीर हांवें एम्बुलन्साक कॉल केलें. एम्बुलन्स सद्या मुखार वेळना आसा, थंयच्यान आमी येता. तेन्ना फातोर्डा पुलीस स्टेशन येयले आनी तेणी चॅक केलें तो म्हणपाक ताका मातशें पल्स आहा तितलें ट्रिटमेंट तितलें तेजें हें ना, कंडिशन सामकें हें आसा. मागीर त्या लेबर आयताले, लेबर म्हणटाले 9:30 सुमार कोण तरी वयर चडलेलो तेणी पळयलो दिसाचो मॉर्निंग सकाळी 9:30 सुमार वयर चडलेलो पळयलो. म्हणजे तेणी ते आपणा काम करीत रावले, कोण जर तांकां खबर ना. तो म्हाका दिसता वयल्यान स्लीप जावन तो पडलो आनी तो एक लेबर सो दिसता म्हाका. आयज सोंकाटी हांगासर बोड्डा एक केस घडणी जाली. एक लेबरान आंबे चोरपाक म्हूण आंब्याच्या झाडार गेल्लो आनी ताणें तोरां काडून सकयल उडयलीं. पूण जेन्ना तो देंवतालो तेन्ना तो निसरून पडलो आनी थंयच उरलो. अशें कमान येयला की तो थंयच सोंपलो म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर बोड्डा सावन सावय डायस. धारगळचो वार्षिक गुलाल मोठी उमेद आनी उत्साहान जालो. शांतादुर्गा म्हापशेकान्नीच्या देवळाच्या वाठारांत लोक मोठ्या जमावान गुलाल खेळ्ळे. धारगळे शांतादुर्गेच्या गुलालाची ही खिणचित्रां. आयज आमी धारगळे आमचे ग्रामदेवता शांतादुर्गा कडेन आमी वार्षिक पद्दती प्रमाणे गुलालोत्सव मनोवपाक येयले. वेपारी भाव सगळे जाण आमी आमची दुकानां बंद करून वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमी हो सेलिब्रेट करूंक येयले. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.